डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन्स हांच्यानी सुरू केल्ल्या ट्रेनिंग इंटर्नशिप अँड प्लेसमेंट सेल हाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन मिस्टर रवी धवन, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन मिस्टर प्रसाद, त्याच बरोबर कोऑर्डिनेटर फॉर द TIP निहान मार्कानो, फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्री, वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीतले सगळे त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्स आसा, मॅडम वंदना नाईक आणि स्वप्नील चक्रवर्ती आणि म्हज्या मुखार बशिल्ल्या म्हज्या सगळ्या युवा मित्र आणि मैत्रिणींनो, आज तुमच्या आयुष्यातलो एक खरोखरूच हांव म्हणटलो की इन्स्पायर टू एस्पायर ह्या कार्यक्रमांतल्यान तुमच्या आयुष्यांतल्यान आपूण करियरांतल्यान आपली सुरवात आपूण करता हो एक बरो दीस आसा. द सेम वे देशाच्या इतिहासांतलोय आयचो दीस हो फुडली कितलींशींच वर्सां आयचो दीस हो वळखलो वयतलो. वो कित्याक तोय बी सांगता. आज इंडिया गेटीचें नांव राजपथ टू कर्मपथ ह्या हाचेर आयज सांच्यात ताका नांव दिलें वता. आनी कर्मपथ कित्याक म्हटलां तेंय सांगता आनी हांवें रिलेट कित्याक केलां तेंय सांगता. इतकी वर्सां म्हणजे इंडिया गेटी वयल्यान राजपथ म्हटलें वयतालें, म्हणजे राजा त्या गेटी वयल्यान चलत त्या पार्लमेंट हावजांत वतालो म्हणून ताका राजपथ आशिल्लो. ताका आपले कर्म याद जायनाशिल्ले. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स हांकां दिसलें की जो पर्यंत आमकां आमचे कर्म याद जायना तो पर्यंत आमी ह्या देशा खातीर कांयच करूंक शकचे ना. म्हणून तर तेंच्यांनी राजपथ हें नांव बदलून ताका कर्मपथ हें नांव दिलें आनी आजच त्या पुराय कर्मपथ ह्या रोडाचे त्या कंप्लीट प्रोजेक्टाचें नांव आज सांचे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ते लॉन्च करता. म्हणजे प्रत्येक फावटी प्रत्येकाक आपले कर्म कितें, आपूण कितें करपाक जाय हें याद जावपाची गरज आसा, म्हणून कर्मपथ आसा. आनी DHEच सुरू केल्लो आयचो ट्रेनिंग इंटर्नशीप अँड प्लेसमेंट सेल आनी त्याय सेलाचें म्हणजे प्रसादान म्हटलें की काम खूब ते पयलीं सुरवात जाला. बट तेजें ऑफिशियली इनॉग्रेशन ऑफ दीस सेल, इट इज नॉट जस्ट अ प्रोग्राम. म्हणजे आमी कोणाक तरी आफयले, तांकां ट्रेनिंग दिली, ती लेटरां दिली आनी सोंपयलें ना. इट इज एन सेल. It is an officially TIP cell we are establishing today, which is again इंडस्ट्रीचे ते काम आसा की आमी ज्या गोंयांत इंडस्ट्री एस्टाब्लीश केल्या, ज्या गोंयांत आमकां इंडस्ट्री एस्टाब्लीश करपाक जाग्या पासून, लायटी पासून, उदक सगळें एवरी इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच इज प्रोवायडेड बाय द स्टेट गव्हर्मेंट आमी परत कितें तरी इन रिटर्न दिवपाक जाय. दॅट सेल वी आर स्टार्टिंग टुडे अँड ऑल द इंडस्ट्रीज वी आर टेकिंग ऑन बोर्ड. म्हाका खूब खोस भोगता की म्हज्या कितलेशाच युवा मित्र मैत्रिणींक म्हणजे आज ऑफर लेटर्स दिली जे ऑलरेडी जॉईन जाल्या. म्हणजे आपल्या ग्रॅज्युएशन्स कंप्लीट करता आसतनाच, म्हणजे BSc इन कॉम्प्युटर सायन्स कंप्लीट करता आसतनाच कितलेशेच जाण जेंकां जॉब मेळ्ळो ते जॉईन जाले, तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. हें उलयता आसतना TIP सेलाच्या बद्दल आमचो बाब प्रसाद लोलयेकर, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन्स, हेणी वेगवेगळे इनोव्हेशन्स डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन्स ह्या डिपार्टमेंटात सातत्यात फाटल्या 3 वर्सांक हाडले. आमी सगळ्यांनी पळयल्या आनी निश्चितच रित्या तुमी सगळे ते एक्सपिरियन्स करता. मिलिंद अन्वेकर हांच्यांनी उलयता आसतना आपलो एक्सपिरियन्स तेणी शेअर केलो. म्हणजे इंडस्ट्री फील्ड जेन्ना आमी म्हणटा की नवीन युथा कडेन ह्या इंडस्ट्रीन येवपा खातीर कशा पद्दतीन इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स घेता आनी आमकां कशा पद्दतीन कमी फीडबॅक मेळटा फ्रॉम द यूथ, तोय तेणी आपलो एक्सपिरियन्स शेअर केलो. आनी नियान उलयता आसतना तेणी फाटल्या आमी हे TIP सेल एस्टाब्लीश करता आसतना म्हणजे फ्रॉम वीच कॉलेज एंड वीच कंपनीज, स्पेशली आय थँक्स फॉर ऑल द कंपनीज फ्रॉम द ओपन डेस्टिनेशन, इन्फोटेक, झिमटेक, उमंग, क्रिएटीव, ऑल एंड इट इज अ वेबवेअर जिओ, ज्यांच्यांनी हांच्यांनी आमकां सहकार्य केलें, तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह स्पेशली हांगासर प्रेजेंट रावले ह्या प्रोग्रामाक. आय एम स्पेशली थँक्स. म्हाका दिसता उमंग आतां लास्ट पावला. एनी हांव बट सगळ्यांचे खरोखरूच हांव खूब खूब मना पासून आभार मानता. म्हणजे ज्याची इनिशिएटिव्स, ज्याची गरज आशिल्ली इतके दीस. आमी सदांच म्हणटा की देर इज अ गॅप बिटवीन इंडस्ट्री अँड यूथ. तो गॅप फील करपाचें काम दीस TIP सेल हाज्याय फुडें करतले. अश्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स आमी सातत्यात घेता. हांव कित्याक सांगता हें तर इनोव्हेशन्स ज्या पद्दतीन येता त्या पद्दतीन वेगवेगळ्यो गजाली आमी गव्हर्मेंटात सातत्यात करीत आसा. आनी हे इनोव्हेशन्स आमी जे करीत आसा कोणा खातीर तर युथा खातीर. बरेचशे फावटी
म्हणजे आतां मिलिंदान उलयता आसतना सांगलें द मायंडसेट ऑफ द यूथ शूड चेंज. तो बदलतलो जाल्यार तो एका दिसान बदलतलो काय कितें? इट इज नॉट पॉसिबल. हांवें कित्याक सांगलें तर सुरवातीक आमी जेन्ना ग्रॅज्युएशनाक एडमिशन घेता आमी कोणूच आपल्याक थर्ड इयर जावन आपल्याक कितें करपाक जाय, इदर आय एम गोईंग फॉर द पोस्ट ग्रॅज्युएशन, इदर आय एम गोईंग फॉर द जॉब, जाल्यार ताची तयारी म्हाका फर्स्ट इयरच्यानूच सुरू करपाक जाय. हे गोंयांत कल्चर ना. हो कल्चर स्टार्ट जावपाची गरज आसा. आनी तो कल्चर जे दिसाच्यान स्टार्ट जातलो म्हणजे बाबा आफ्टर द कंप्लिशन ऑफ द माय ग्रॅज्युएशन इदर आय वॉन्ट टू गो फॉर द पोस्ट ग्रॅज्युएशन, अदर आय वॉन्ट टू टेक द जॉब समवेअर इन सम कंपनी इदर इन द गोवा अदरवायज आउटसायड द गोवा. बरेच जाण म्हणजे तुमच्या सारकिले म्हाका खूब बरें दिसता त्या खातीर, बट थोडेशे जाण जे कितें करता खबर आहा, म्हाका नोकरी कोण मेळून दितलो? म्हाजी आई दितली, म्हाजो बाबा दितलो, नाल्यार म्हाजो आमदार दितलो. इट इज ट्रू. तेजेर डिपेंड रावन उपयोग ना. म्हाजी नोकरी हांवूच सोदतलो, अदरवायज आय विल स्टार्ट विथ माय ओन बिझनेस. हांव म्हजो बिझनेस सुरवात करतलो. आनी त्याच खातीर म्हणटा हांवें स्टार्ट केन्नाच्यान जावपाक जाय तर करियराची स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इयर ऑनवर्ड्स. वेन आमी एडमिशन्स घेता, हांव BSc कॉम्प्युटर सायन्साक जर आयलां, हांवें BCOMाक फर्स्ट इयराक जर एडमिशन्स घेतलां, हांवें फुडें कितें करपाचें ठरयलां हें निश्चित जावपाक जाय. इफ हें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता मागीर आमी म्हणटा जो आमचो एम्प्लॉयमेंट रेट म्हणजे जो खूब मोठ्या प्रमाणात अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो वाडला पळय न्ही, तो वाडचो ना. देर आर सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल एट प्रेझेंट इन द स्टेट इन एवरी फिल्ड. म्हणजे मिलिंदान तर आत्तां उलयता सांगलें म्हणजे डिमांड चड आसा, सप्लाय कमी आसा. म्हणजे देर सो मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड इन द IT फिल्ड, इन द फार्मा फिल्ड, इन द हॉस्पिटॅलिटी फिल्ड, द टुरिजम लायनीन तर किती व्हडली डिमांड आसा. म्हणजे फाटले फावटी तर खूब मोठी. बट ताच्या खातीर अपस्किलिंग इज रिक्वायर्ड. आनी तें अपस्किलिंग करपाचें काम म्हणजे द डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आसत, TCS आसत, किंवा डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट आसत, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन्स आसत. आमी वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनच्या बरोबर आमी एग्रीमेंट सायन केले. रिसेंटली फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द स्किल एड्युकेशन had signed the agreement with the different म्हणजे प्रत्येक association all together that is 35 agreement is signed by the director of the skill development. Recently director of technical education had signed with the hospitality industries. अशा वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजच्या बरोबर जे आमी एग्रीमेंट रिसेंटली सायन केला हाचो बेनिफिट्स म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्या युथाक जातलो हेजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. गव्हर्मेंट कितें करता हें आमी प्रत्येकान समजून घेवचें पडटलें. फाटल्या दिसांनी द प्रसाद हॅड सायन द एग्रीमेंट विथ द डिफरंट इन्स्टिट्यूशन्स फॉर दोज हू आर इट देन कॉम्पिटिटीव एग्जामी खातीर जे ट्रेन करपी म्हाका दिसता दे ऑलरेडी स्टार्टेड देअर इन्स्टिट्यूशन्स इन ऑल द गव्हर्मेंट कॉलेजीस. आमच्या सय गव्हर्मेंट कॉलेजींनी तेंची आपली एस्टाब्लिशमेंट सुरवात केल्या फॉर ऑल द कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स. जावं ती बँकिंग आसतली, रेल्वे आसतली, पोस्टल आसतली, बट तेजी सुरवात लास्ट इयराक घेवन जावची ना. तर फर्स्ट इयरच्यान जर ह्या कॉम्पिटिटीव एग्जामीची ट्राय केली, फर्स्ट इयरच्यान जर त्याची सुरवात केली आसत जाल्यार निश्चितच म्हाका दिसता आमकां तेजे रिजल्ट्स हे दिसपाक शकतले. आनी म्हणून तर परत आमचो IT पॉलिसी कितें म्हणटा, आमचो स्टार्टअप सेल कितें म्हणटा, हे जर भुरग्यांनी सुरवातीच्यान समजून घेतले तर इज अ व्हेरी गुड स्कोप अंडर द स्टार्टअप. अप्रॉक्सिमेटली वी आर गिविंग द सबसिडी ऑफ अप टू द 10 lakhs rupees. बरोबर मिली? फॉर द इनिशियली टू स्टार्ट विथ देअर युअर स्टार्टअप. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लोन. Just it is a subsidy, seed funding it is. Seed funding of the 10 lakhs rupees we are giving for the youth one who is doing the startup. म्हणजे टप्प्याटप्प्याने दिवनी बट 10 लाख रुपयापर्यंत जर आमी गव्हर्मेंट इज ऑफरिंग टू स्टार्ट युअर बिझनेस अंडर द स्टार्टअप. म्हाका दिसता हाजे इनिशिएटिव्स जर आमच्या भुरग्यांनी घेतले जाल्यार निश्चितच ताचो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्याक जावपाक शकता. ते जावपाची गरज आसा. द गव्हर्मेंटाची CMRY चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आसतली किंवा प्रधानमंत्री म्हणजे चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ज्या पद्दतीची गोंयांत आसा पुराय खंयच्याच राज्यांत तुमकां मेळपाना. विथ द 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट वी आर ऑफरिंग द लोन अप टू द 20 lakhs of rupees टू स्टार्ट युअर बिझनेस. द PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार योजना विथ द 35% सबसिडी टू स्टार्ट युअर बिझनेस. त्या खातीर ह्यो न्यू इनिशिएटिव्स आतां जर घेवन आमी जाल्यार द वेरियस स्किम्स ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाज ताच्या अंडर जर पळयत जाल्यार आनिकूय कितलेशेच इनोव्हेशन्स आमी सुरवात करपाक शकता
गोंयांत त्याची गरज आसा. म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांनी हे सुरू जर करिना आसत जाल्यार कोण तरी दुसरो हांगा येवन सुरवात करतलो आनी आमकां फक्त थंयसर वचून नोकरीच करची पडटली. त्या खातीर म्हणजे नॉट फॉर ओनली फॉर यू पीपल बट गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे इतकेच कळकळीचें म्हणणें आसा की नोकरी करचीच. नोकरीच्या बरोबर स्टार्टअप IT पॉलिसी सारकिल्या स्टार्टअप पॉलिसी सारकिल्या इनोव्हेशन प्रोजेक्टात तुम्ही सगळे जर आयले जाल्यार निश्चित रित्या जे आमी गोंय पळयता की गोंय फुडें व्हरपाच्या दृश्टीन जो आमी विचार करता त्या तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात आमी फुडें व्हरपाक शकतले हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आनी हे सगळे केल्या उपरांत नवीन इनिशिएटिव्स आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन टू सायनींग द एग्रीमेंट विथ द IBM आसत किंवा हॅव्हिंग द ड्युअल डिग्री सिस्टम किंवा certificate course system. He has taken the so many initiatives under the Director of Higher Education. First time so many youths are getting the opportunity to do the dual degree system, certificate course in their while completing their graduations. Is one of the good initiatives taken by the Director of the Higher Education. All the different types of facilities are available at present in the state of Goa. म्हाका दिसता नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी आमी सुरू केली, नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आमी सुरवात केली आनी दो द डिफरंट प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज ऑलरेडी आपलो सेटअप हांगा करपाक पळयता. हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत आमी हॉस्पिटॅलिटी वेगवेगळे कोर्सीस सुरू करपा खातीर गोंयांत पळयता. इट इज एन वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूशन्स जे आमचे मिरामार ऑलरेडी डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस इन वॉटर स्पोर्ट्स ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलचे कोर्सीस आम्ही गोंयांत सुरू केला विच इज अगेन देर आर द 4 to 5 डिफरंट इन्स्टिट्यूट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. NIVO आसतले, परत वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आसतले, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स आसतले. दिस टायप ऑफ डिफरंट इन्स्टिट्यूट आमी सुरू करपाक शकले. आमचें इंटेन्शन इतकेंच आसा की स्किलिंग अपस्किलिंग आणि डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस नॉट की रुटीन कोण तरी BA BCom BSc करीत आसा ताज्या पलीकडे वचून वेगळे कितें तरी करचें हें इंटेन्शन आसा गव्हर्मेंटाचें. आनी ताका लागून वॉट एवर द हेल्प रिक्वायर्ड द गव्हर्मेंट हो सातत्यात करता. करियर गायडन्स पासून फॉर द फायनान्शियल प्रोविजन पर्यंत आमची फायनान्शियल हेल्प करपा खातीर आमची स्कीम मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप स्किम्स आसा. अदरवायज फॉर रेस्ट ऑल फॉर SC ST OBC इवन दो फॉर द EWS फॉर द इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन स्टुडंट्स वी आर हेल्पिंग देम फॉर देअर फीस वेगवेगळ्यो स्किमींतल्यान आमी ताज्याय खातीर सातत्यात मदत करीत आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता की गोंय सारकिल्या राज्यांत ज्या पद्दतीचे करियर करपाची संद ज्या तरणाट्यांक मेळटा तेतूंत सगळ्यांनी हे करियर करचें इतकेंच आवडटा. आनी परत एकदां हांव दोज इंडस्ट्री हू हॅड हेल्प अस फॉर दीस TIP सेल्फ फॉर्मेशन एंड गिविंग द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फॉर अवर youths for them very much thanks from the government of Goa and congratulations for all those who are got the offer letter and placement letter from the different company. Thank you. Thank you very much, sir, for this motivating and encouraging speech. Sir, a kind request to present a memento to Mr. Mangirish Salelkar from